विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हॉलांतल्या थळाव्यांक भुगोलीक दृश्टीन वेर्णा पुलिशेनिकाय वास्को पुलीस स्थानक लागींचें. हॉलांत जावपी गैरवेव्हार थांबोवपा खातीर वास्को पुलीस स्थानक क्षेत्रांत आस्पाव करून घेवचो म्हण मागणी हॉलांतल्या लोकांनी वास्को पीआय नालास्को रापनसो हांचे कडेन केल्या. आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. तो व्हेरी सिरियस इशू. आमी सगळे अथॉरिटींक सांगून सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून पयलें आनी आमची कांय एक्शन घेयलेलें ना. आमगेले हॉलांत जे एक धाकलोसो आमगेलो गांव आहा थिंगा आमगेले जायते इलिगल जाताय. लोक दुसरे लोक खंयसून येताय थिंग येवन एक पिकनीक स्पॉट आमी एंटरटेन करताय. नो प्रॉब्लम, तुमी आमच्या पिकनीक कराय, पूण देर इज अ टायम रेस्ट्रिक्शन. हिंगा लोक 8 येयलोलो रातभर थिंग रावताय, पिताय, सिगरेट ओडटाय. सिगरेटीन कितें आहा, सोऱ्यान कितें ते आमी नकय. आमचे गांवाल्याचेर स्वताचे एक बायलेचेर बॉटल मारलेली आहा, केस धरून ओडलेले आहे. आनी आमी जेन्ना तेंच्या आंगार घेतकच ते आमच्या आंगार येतात. आनी मागीर आमी जे बगर कॉल करता तेमचो म्हणल्यार वेर्नासून पुलीस येता म्हणून भरपूर टायम जाता. सो मुगेलो आयज इशू कितें हें तुमी सिरियसली घेवचें सगळे अथॉरिटी. आयज आमी मेमोरेंडम सबमीट करूं येयले, मॅडमीक दिवपा येयले. मॅडम डिवायस पी ती आमकांय कितें आमकां कॉपरेशन दितली म्हणून ह्या कारणाक आयज आमी एकठांय जाले. आनी आमचो गांव लोक आमगेले सगळ्यांची सिग्नेचर घेवन आमी हें मेमोरेंडम सगळ्यांक दितात. चोय बाबा ही गोश्ट तशी जावन पडलो हा. त्या आडीच्यान जाता तें आतां आमचे इल्लीशी बरी सुंदर ब्युटिफूल बीच ऑर ब्युटिफूल विलेज ही आज आमची डिस्ट्रॉय जाता. आनी आमी जायतीं वर्सां जालीं पळयत वयता हें चड करप्ट जायत गेलां, चड वायट जायत गेलां. आनी भोवपाक केन्ना करप्ट जालां बाबा रापोस पीआय येयले तेन्ना तेणें वास्कोच्यान सगळें क्लियरन्स करून सोडलां. आख्या मुरमुगा वयर सोड्यारसून आनी आख्या वास्को एंटायर एरियामध्ये. आनी ती घाणी सगळी आतां येवन आमच्या गांवां पडल्या. ही इतली घाणी पडली न्ही ती आमच्या निवळ करपाक जायना. आनी आमकां निवळ करतले कोणूय आमकां सपोर्ट करना. पर्सनली हांव वता म्हगे फ्रेंड जांचे दोगूय वेन्ना वचून पीआय देखून मेवले, रिक्वेस्ट केली तेका आमी सर जाता वय आपण कोत्तो म्हणपा लागलो, पयत म्हणपा लागलो, बट नो एक्शन वॉज डन. आयज म्हणपा लागलो गाडी धाडटा म्हणपा लागलो. आयच्यान येता तुमगे एक पुलीस येना, कोण येना. आनी इट्स अ व्हेरी सिंपल इशू. पुलीस येयल्या ते कोण रावनाय थिंगा. त्यामुळे तांकां आतां फ्री पोर्ट जावन गेलो हा. तो आमगे एक फोर्ट आहा थिंगा आतां आमचे प्रियान आतां सांगलां असल्यो वस्तू पावता आनी फोरें मेवताय थिंगा इतल्यो वस्तू पाड पडलेल्यो. आमच्या हॉलान न्हू पयलीं बरें आहलेलें अशें. आनी आतां न्हू हे भुरगे कोण येताय रातचे चड येताय. आतां कितें करताय? रातचे चेडवांक घेवन येताय, 8 सुमार येताय आनी 11 पासून 12 पासून आसताय, बॉब मारताय. आमकां सामके त्रास जाताय. आमचे भुरग्यां पासून सामके त्रास जाताय. Very terrible because children who are still growing and they are seeing all these couples coming and doing all nonsense over there. There's condoms found, injections are found, drugs are being at the cross which we respected, and there's a heritage this thing fort which is being destroyed by these people. And it's terrible to see such things happening over there. Our children are being corrupted with this nonsense, and we tried our best to stop these people, but they come and they attack us in a very bad way. So we would like the police people to do something good and save our village.